Because the attention of the House is drawn to the fact that the fear and anxiety in the mind of the fishermen to the serious difficulties being faced by the fishermen community due to the demolition order issued against their boat sheds and hut located near the shores to store fishing net, equipment, diesel, ice box, and to provide temporary shelter during fishing operation. The step the government intends to take in this regard. Speaker sir, हालीत कितें केलां पारंपारीक पिढ्यान पिढ्या फिशरमॅन्स आहात ते आपले होडयां खातीर खोपी करतात आनी कायदो चेंज जायत आहा CRZचो कायदो येयला कितलेशेच कायदे येतात पूण पारंपारीक पिढ्यान पिढ्या जे हे नुस्तेकार फिशरमॅन्स आहा कोस्टल बेल्टाक तांकां खंय तरी डेमोलिशन ऑर्डर्स काडटात डेमोलिश करतात सो म्हाका रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे फिशरीज डिपार्टमेंट आहा CRZ आहा सो हांकां की खंय तरी तांकां नोटिफाय करपाचें आयडेंटिफाय करून तांकां कितें तरी एक सर्टिफिकेट दिवची की ते फिशरमॅन्स आनी तांकां खोपी घालपाक अलावड आहा कित्याक टुरिजम प्रॉपर्टीन ते घालतात पूण टुरिजम मागीर येयला पूण फिशरमॅन्स जे पयलीं पासून आहात सो ताका लागून तांकां खंय तरी तुमच्या प्रॉपर्टीन घालतात आनी कोण तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी वयर कोणाची आहा तो आपले ती खोप फुडें येता आनी ते अडखळ जाता व्यू बरो मेळना म्हणून तांकां खंय तरी तेंचेर कंप्लेंट घालता आनी डेमोलिशन ऑर्डर आमचेच डिपार्टमेंटाक हाडटात सो हेचेर लक्ष दिवचें आनी आमच्या फिशरमॅन कम्युनिटीची जी खोपी जे व्हडयो दवरपाक प्रोविजन तेंचें केलां तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां लिगलायज करचें थँक्यू एश्युरन्स तुमकां सांगपाक सोदता ह्या सभागृहान की फिशरमॅन जे आसा आनी ट्रेडिशनल बेश्टी एक सादी हुंपी आसा एटलिस्ट पंचायती कडेन वचून डेमोलिशन करनाका हांव सांगता आनी ती टास्क फोर्स आहा तेका ती कमिटी जी काडला ऑर्डर इज ऑलरेडी दिल्यात त्या कमिटी ते रिप्रेझेंट करतले ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन त्यो साद्यो खुंप्यो ते बोट आनी बाकी आयस बॉक्स ते दवरता म्हण ते ऑर्डर ऑलरेडी इश्यू केल्या हांव इन्स्ट्रक्शन दिता